नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मशरूम फ्राय। ही हांवें मशरूम घेतल्या, अळमी धुवन एक अळम्याचे हांवें 2 कुडके करून घेतल्या। अशे कुडके करून घेतल्या। अर्धो चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, थोडीशी ओली कोथमीर घालता, तातून घालता चवीपुरते मीठ। मसाले सगळे मिक्स करून घेऊया। तातून हांव थोडेशे उदक घालता। हो मसालो आता मशरूमांक लावन घेवपाक जाय। मशरूमांक मीठ आणि मसालो लायल्यानंतर रोखडी फ्राय करपाक घेवपाक जाय। खूप वेळ दवरपाक जायना, चड वेळ दवरले जाल्यार मशरूमाचे उदक सुट्टा। हो हांवें बारीक रवो घेतला, तातून हांवें 1 चमचो तांदळाचें पीठ घातला। तांदळाचें पीठ आणि रवो मिक्स करून घेवया। ह्या मशरूमांक दोन्ही वाटल्यान रवो लावन घेवपाक जाय। रवो लावून घेतल्यानंतर रोखडी फ्राय करपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तातून हांवें तेल घातला। ही रवो लावून घेतल्या ती मशरूम आमकां आतां तव्यार घालपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हाय दवरल्या। मशरूम आता परतून घेऊया। मशरूम दोन्ही वटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। मशरूम फ्राय करता आसतना गॅसाची फ्लेम हाय दवरपाक जाय। लो फ्लेम दवरून फ्राय केली जाल्यार तातूंतले उदक भायर सुट्टा, मशरूमातले उदक भायर सुट्टा, मशरूम मूग पडटा। पळयात मशरूम बरी फ्राय करप जाल्या। आता हांव काढून घेता। मशरूम एकदम मस्त फ्राय करप जाल्या। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।